ट्रायबल मिनिस्टराकडे मुख्यमंत्री खूप गेल्ले आसात, आमकां घेवन गेल्ले, तांकां तुमी सांगलां डिस्कशन करून ताच्या भायर रिटर्न 5 तारखेर त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे तुमी चुकीन हे केल्लें आसा RGI ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळयत आसता, गोवा गव्हर्मेंटान कळयत आसता चुकीचें कळिल्लें आसा तें दुरुस्त करचें हें सांगलें आसा। नवीन क्वेरी RGI काडली वारीची कशी की हांगा आमी गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जाले, गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय केले आनी आमी RGI हें धाडलें, पूण आमी नॅशनल OBC कमिशनाक हें धाडली ना, थंय अजून त्या रिपोर्टाचे धनगर आसा ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली। शेवटची क्वेरी ही नॅशनल कमिशन OBC कमिशन ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली। ते पयलीं करपाक जाय नॅशनल कमिशन हय तेच ते आतां करपा खातीर आमी तेच सांगलां ते एक करपा जाय, ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ते रिवायज करपा जाय आनी आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन वचोन लास्ट शेअर करपाक। कितलो वेळ लागतलो फुडले प्रोसिजर? आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांनी 12 तालुक्याच्या वतीने आनी सेंट्रल कमिटीच्या वतीने रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे आमचे टोटल गोंयचे जे आमचे लोक आसा 30,000 त्या लोकांच्या वतीन ते आमी विनंती केल्ली आसा की हे सगळे अवघ्या 2 म्हयन्या भितर सगळे रिजॉल्व करचे अशी आमी विनंती केल्ली आसा। धनगर समाजाचो कितलो 30,000 आसता। बाबू तुम्ही टाइम किती 2 महिने दिला? 2 महिने आमी रिक्वेस्ट केले 2 महिन्या भितर करा म्हणून। पळय इलेक्शना पयलीं तुमकां न्याय मेळटलो? इलेक्शना पयलीं जो न्याय आमकां मेळोकूच जाय आनी जर इलेक्शना सांग पुरो थँक्यू बरें।